पुराय देशांत अनुसूचित जमाती खातीर वेंचणुकांनी राजकीय आरक्षण आसा, तशेंच ते गोंयांत लेगीत आसपाक जाय अशें मत रिवोणा जिल्लो पंचायत सदस्य सुरेश केपेकार हाणें उक्तायलें। विधानसभा वेंचणुकेंत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवचें अशी मागणी करपी थाराव सरकाराक धाडचो अशें उतर पंचायतीच्या बसके वेळार घातिल्ल्याचें केपेकारान ह्या वेळार सांगलें। म्हाका दिसता सगळ्यात म्हणजे अख्ख्या देशभर रिजर्वेशन जो प्रोसेस जो आसलो एसटी खातीर स्पेशली जे रिजर्वेशन आसलें सगळ्या राज्यांनी रिजर्वेशन एसटी खातीर दिल्ले कडेन आसा आनी आमच्या गोंयांत अजुनूय रिजर्वेशन जालें ना। फाटल्या दिसांनी असेंब्ली जाल्ली ते असेंब्लीक सुद्दां जे आमचे सगळे लिडर जे आसले सगळे लिडरांनी ताचेर प्रेजेंटेशन दिलें। सगळे लिडर थोडे फुड्यांकय आयिल्ले आनी की एसटी रिजर्व जावपाक जाय जाल्यार तुमी तरी प्रयत्न करपाक जाय म्हणून आयज जिल्हा पंचायतीची आमची मिटींग आसली। त्या मिटिंगेक हांवें एक प्रश्न दवरलो की जरी तर रिजर्वेशन आमकां दिवपाक मेळटा आनी ते कॉन्स्टिट्युशनात जर आसा जाल्यार रिजर्वेशन हे गोंया खातीर आनी करचें आनी आमच्या गोंय सरकारान ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडचें आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां हे रिजर्वेशन बेगीना बेगीन दिवचें। बरोबर रिजर्वेशन फॉर असेंब्ली सीटा खातीर हांवें मुद्दम मागला कारण झेडपी एज अ झेडपी म्हणून एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांवें ह्या सगळ्या हेतू भितर आसप आनी हें हांवें मांडप हें म्हाका गरजेचें मागीर